आयुष्यात जाल्ल्या मुलाखतीत थळाव्या भुरग्यांक कुशीक सारून सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतल्या लोकांक वेचल्यात असो सणसणीत आरोप काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डेन केला। या मुलाखती संदर्भात दुबावित वातावरण दिसिल्ल्यान संजय बर्डेन तसेच आमच्या रिपोर्टरांनी श्रीपाद नायकाक कॉल करपाचो यत्न केलो। सारांश आणि अनुभव सांगता संदीप कामुलकार। मला याच्याबद्दल बेसिल जे आहे ना तर ती कंपनी सगळं करते। आम्ही फक्त इथं जे काय ते स्क्रुटिनी वगैरे जे काय आमच्या इथे दुसरं मला काही माहिती नाही, कारण मी पण तुम्ही इथे काय म्हणून आहात? मी योग शिक्षक म्हणून येते, लोकशिक्षक म्हणून आहात तुम्ही आणि फक्त स्क्रुटिनी तुम्ही करता? नाही मी नाही करत, पूर्ण टीम करते। मी फक्त एक भाग होतो त्याचा, पूर्ण टीमनेच केलेलं आहे। योग टीचर तुम्ही स्क्रुटिनी करू शकता? हो सर, मी जो आहे तो एक त्याचा भाग होतो फक्त। इंटरव्यूज जी ज्या जाग्यार तिचे घेतल्या थंय कॅमेरा बी काय नासलेले खंय आणि ताका काय बरोवन बी दिवंक ना, न्हय तेजे कडल्यान सायन करून घेवंक ना कसलेच कांयच करिनासतना तेची इंटरव्यू कोणी घेतल्या। जी डिनान घेवपाक जाय ती डीन नासलेली थंय, ते म्हणपा लागले भलत्यानच कोणी तरी घातला। म्हणजे वयता थंय अश्योच भानगडी चल्लेले आसा की जर सुपरवायझराची पोस्ट आसा नाजाल्यार डॉक्टराची पोस्ट आसा जाल्यार तेची इंटरव्यू स्विपर बी घेता। वयता थंय तशेंच भानगडी आसा, सगळ्या डिपार्टमेंटांनी हेंच चल्लां। आनी हें तर आयुष हॉस्पिटल हांगासर पयलें म्हणटाले की पेडणेकारांक खूब नोकऱ्यो मेळटल्यो, पण हांगा तुमी येवन पळया, पेडणेकार एकटो ना आनी तूं कोंकणी हांगा उलय ते म्हणटा आमकां ती भाशा कळना। परिस्थिती बिकट आसा। हांव तुमकां विज्युअल धाडटा, तो तुम्ही सगळ्या गोंयकारांनी पळोवपाचो। आयुष हॉस्पिटलांतल्या इंटरव्यूवाच्या प्रोसेसात पारदर्शकताय दिसली ना। इंटरव्यू घेवपाक डीनय हजर नासलो, भितर चल्ला ते दुबाव घेवपा सारकेच। संदीप कामुलकारान खासदार श्रीपाद नायकाक फॅक्ट सांगपाक कॉल केल्लो। श्रीपाद उलोवंक ना, पूण त्याचो पीए उलयलो। कसो ते मात आयकात कामुलकाराच्या तोंडांतल्यान। हांवें श्रीपाद नायकाक फोन केलो कित्याक तर जेन्ना ते हांगा आयुष मिनिस्टर आसतना ही बिल्डींग बांदली गेली आणि तेन्ना तेणें सांगलेलें की हांगासरले सगळे जास्तशी जॉब आमी पेडणेकारांक दितले म्हण। ही फक्त आश्वासनांच फकाणां आश्वासनांच आसलेली अशें तरी म्हाका दिसता। मागीर श्रीपाद नायकान म्हाजो फोन घेवंक ना, तो आउट ऑफ गोवा आसा। मागीर हांवें तेच्या पीएक फोन केलो आनी जो पीए जो कितें उलयतालो तो म्हाका दिसता श्रीपाद नायक सुद्दां केन्ना इतलो उलोवंक नासलेलो, इतलो तो म्हाजे कडेन उलयला। आनी व्हडलें सांगपा लागलो की अशें तशें अशें, पण म्हाका दिसना की अशें जर करीत जाल्यार श्रीपाद नायक फुडल्या इलेक्शनाक परत हांगासर पेडण्यान तरी तक मारतलो कशी दिसना म्हाका। थंय जुमला चल्ला अशें आमच्या रिपोर्टराक कळ्ळें आनी ताणें थंय धांव घेतली। इंटरव्यू दिवपाक आयिल्ल्याक मेळ्ळो आनी थंयचो फॅक्ट जाणा जावन घेतलो। आयकात गोंयकारांची अवतिकाय। आतां भरती फार्मासिस्टाची आसा, एलिजिबल हे मागलेले आसा तेंच्यांनी ते हायर पोस्टाक मागलेले आसा आनी जेका पोस्टाची कांयच खबर ना तो स्क्रुटनी करता। हांगासर अशेंच जाल्लेलें की एका डॉक्टराक जी पेशंट डॉक्टर आसा आनी तिणेन सगळी आपली सर्टिफिकेटां लायलेली आनी सगळी सर्टिफिकेटां लावन सुद्दां तेची सकाळच्यान इंटरव्यूच जावंक ना। काँग्रेसीचो वावरपी संजय बर्डेन थंयची परिस्थिती जाणा जावन घेतली। दुबाव मारिल्ल्यान ताणें आयुष मंत्री श्रीपाद नायका कडेन संपर्क केलो, पूण श्रीपादा बदला त्याच्या कडेन उलयलो तो ताचो पीएच। आयकात संजय बर्डेन केल्ले आरोप। एक 1:30-2 सुमार म्हाका कॉल येयलो की आमी धारगळे आयुष हॉस्पिटल बांदलात, थंयसर आमी खूब जाणां येयले ताका। 21 जाण आमची गोंयची भुरगीं आसली आनी ऑनलायन तेंच्यांनी हांगा पेपर तांकां सबमीट केल्ले। पोस्ट खंयचो आसलेलो जाणा तूं? पोस्ट तेंचो एक फार्मासिस्ट म्हणून आसलो आनी एक तेंचे बाकीचे MTL आसले। फार्मासिस्ट पोस्ट जे आसले न्ही त्या प्रमाणे भितर आयुष हॉस्पिटलान आयुर्वेदीक फार्मासिस्ट म्हणून काय बरोवंक नासले, फार्मासिस्ट पोस्ट म्हणून आसले। त्या प्रमाणे तेंचे पेपर जे डॉक्युमेंट जे धाडलेले तेंच्यांनी ऑनलायन ते स्क्रुटनायज करून येस म्हणून सांगलेले आनी 1000 रुपया हेंच्यांनी घेतलेले। कोणे घेतले? हांगा आयुष हॉस्पिटलान जे इंटरव्यू मागलेली तेंच्यांनी आनी त्या प्रमाणे तांकां लेटरां येयली। त्या प्रमाणे सगळे आपले भुरगे आज खंय कामाक वयतात ते टेम्पररी कामाक खंय आसा ते सोडले आनी हांगा येयले। आनी काही लोकांची इंटरव्यू घेतल्या ती बेश्टीत ऑनलायन घेवंक ना, ती मॅडम ती बसलेली आमी मेळपाक गेले तेन्ना ती मॅडम कितें सांगता आपणाक टायम ना, आपूण
ऑन कॅमेराचेर आसा आपणाक हालपाक मेळना पीए सुद्दां कितें उलयता म्हणटा कितें म्हणटा हेजो पीए म्हणटा कितें बिल्डींग बांदता आसतना आमी आसले तेन्ना आयुश्य हॉस्पिटल आयुश्य मंत्री जे आसले मंत्रीपद आपणा कडेन आसले आतां आमचे कडेन ना ते आपणाक फुडलें खबर ना आपणाक 7 ते 8 कॉल येयले कोणाचे तेंचे इंटरव्यू जाले बी सांगतात पूण हेंच्यांनी जे कोणाक धाडलेले आहा न्हू तेंचेच इंटरव्यू जाल्यो बाकीचे लोक येयलेले आनी पेपराचेर एडवर्टिजमेंट येना फुडें ऑनलायन पळयना फुडें ते लोकांची इंटरव्यू घेना भितर सेटिंग आनी फिटींग चालू आसा गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.